ह्या 56वी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चालू असताना आज 5व्या दिसा बॉलिवूडातले ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र जे आसा ते संवसाराक अंतरले आणि ताच्यो ज्यो कितें बऱ्यो गजाली ज्यो तांच्यांनी फाटी सोडिल्ल्यो आसा, तांच्यांनी एक छाप सोडिल्ली आसा बॉलिवूडात, ती निश्चित बॉलिवूडात जाणवतली, हातूंत कांयच दुबाव ना. आणि सध्या गोंयांत वेगवेगळे सितारे, फिल्मी सितारे, राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंडे वयले जे सेलिब्रिटीज आसात ते सध्या इफ्फी खातीर गोंयांत हाजेरी लायतात. सगळीकडे सिनेमाचो माहोल चालू आसा. आता धर्मेंद्र हाणें ज्या पिक्चरात आपली छाप सोडली तो म्हटल्यार चित्रपट शोले पिक्चर. आता हांगासर हो शोलेचो उल्लेख हांव कित्याक करता तर ह्या 56व्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हांगासर जी इफ्फी चालू आसा गोंयांत, आयनॉक्साच्या वाठारात शोले पिक्चरांतली जी बुलेट आसा ती बुलेट तांच्यांनी हांगा दवरिल्ली आसा. धर्मेंद्रान ह्याच बुलेटीचेर शोले पिक्चरात आपलो रोल निभायलो. ताचो जो इश्ट आशिल्लो अमिताभ बच्चन, जय आणि वीरू अशी तांची जोडी आशिल्ली. ह्या बुलेटाचेरूच ते भोंवताले, वांगडाच आपली इश्टागत तांच्यांनी ह्या शोले पिक्चरांतल्यान एक छाप प्रत्येक रसिकांच्या मनात सोडली. आणि अशें हे शोले पिक्चर जे आसा ते अजरामर थारले. म्हणजे कितलेशेच दीस हे थिएटरान पिक्चर चलताले, ताका लागून कितलेशेच लोक हे पिक्चर पळोवपाक आपली हाजेरी लायताले आणि कितलेशेच रिकॉर्ड ब्रेक केले. फक्त रिकॉर्ड ब्रेकूच न्हू जाल्यार एक हिस्ट्री, एक इतिहास ह्या शोले पिक्चरान रचयलो. ह्या शोले पिक्चरान फक्त इतिहास करूंक ना जाल्यार वेगवेगळे कॅरेक्टर निर्माण केले. हाचे जे कॅरेक्टर आशिल्ले त्या पिक्चरांतले तेही आज अजरामर जाले आणि यादिस्तीक इतिहासात उरले. हातूंतले मेन कॅरेक्टर जय आणि वीरू म्हटल्यार धर्मेंद्र आणि अमिताभ बच्चनाची जोडी जाल्यार भारतात पुराय गाजली आणि नामना मेळयली ह्या जोडयेन. त्याच बरोबर केशव मुखर्जी, मागीर जो पुलिसाचो रोल केल्लो तो म्हटल्यार ठाकूर जो जाल्लो, मागीर आदी तो पुलीस असता, संजीव कुमार, मागीर असरानी जेलराची भूमिका, हम अंग्रेज जमानो के जेलर है तो, मागीर भितून अशे सुरमा भोपाली, अशे वेगवेगळे कलेक्टर, मागीर ती जावं धर्मेंद्राची जी पत्नी आशिल्ली आसा हेमा मालिनी, तांच्यांनी भितून रोल बजयल्लो. प्रत्येकाचो रोल असो एक ठळक सोडपी, एक छाप सोडपी रोल. मात्र ह्या फिल्मातलो जो अभिनेता आशिल्लो धर्मेंद्र तो आयज संवसाराक अंतरलो आणि ताची जी याद म्हणून हरशी म्हटल्यार पयलीच ही बुलेट इफ्फी जेन्ना स्टार्ट जाल्ली तेन्ना ही बुलेट जी आसा ती हांगासर दवरिल्ली. हांगासर ताचो इतिहास, शोले पिक्चराचे बॅनर बिनर सगळे मारिल्ले आसा, ताचो इतिहास मारिल्लो आसा, ताचो नंबर थंय दिल्लो आसा. आणि ह्या बुलेटीचेर जे एक सॉंग आशिल्ले ते म्हटल्यार ये दोस्ती हम नहीं छोडेंगे, छोडेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोडेंगे. आयज खरेच धर्मेंद्र जो आसा ताणे आपली साथ ह्या बुलेटी कडल्यान सोडिल्ली आसा. मात्र ही बुलेट अजून अस्तित्वात आसा आणि ही बुलेट अजूनही अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र हांच्यो यादी जाग्यो करता. निश्चित ह्या बुलेटीक सुद्धा तांचेर सवार जाल्ले जे दोग जाण दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन आणि त्याच बरोबर धर्मेंद्र सुद्धा आयज ह्या धर्मेंद्राची उणीव खंय तरी जाणवता आसतली. त्या निर्जीव बुलेटीकडे पळोवन आयज अशें दिसून आयले. म्हणून अशें दिसलें की गोमंतक टीव्ही कडे आणि आमच्या गोयच्या दर्शकांक सांगचे की ही शोले पिक्चरातली बुलेट आयज हांगासर आसा, जाचेर धर्मेंद्र सवार जाल्लो. आयज धर्मेंद्र संवसाराक अंतरलेलो आसा. फाटी कांय दिसा पयलींच धर्मेंद्र संवसाराक अंतरले अशी बातमी सगळ्याक पसरिल्ली. मात्र धर्मेंद्राचो एक डायलॉग आसा जो वयर टाकयेर जीव दिवपाक वयता आणि जेन्ना ताची हेमा मालिनीची मावशी आसा ती म्हणटा की मरणा आपली मावशी तयार झालेली आसा, तेन्ना धर्मेंद्र जो आसा तो मरणा कॅन्सल करता. आणि तोच जो ताचो डायलॉग आशिल्लो तो खरो थारलो आणि जे अक्षरशः सोशल मिडियाचेर, प्रसार माध्यमांचेर जी बातमी पातळिल्ली, पसरिल्ली की धर्मेंद्र हे संवसाराक अंतरले म्हणून, आणि ती बातमी खोटी थारयत आपलो जो डायलॉग आशिल्लो पिक्चरांतलो धर्मेंद्रान ती मरणा कॅन्सल, आणि खरें तशेंच थारले आणि धर्मेंद्र हे मृत्यूच्या तोंडांतल्यान भायर सरले. मात्र आयज ही दुःखद घटना घडिल्ली आसा. धर्मेंद्र हे खऱ्याच संवसाराक अंतरिल्ले आसा. मात्र तांकां एक श्रद्धांजली म्हणून आयज आमी पळयता आसतना बुलेटीची सुद्धा याद निश्चित करपाक जाय. प्रत्येक गोंयकार जर तांच्यांनी हे इफ्फीचे IID कार्ड केलेले आसा, तांकां जर दिसता ही बुलेट पळोवची, निश्चित ही बुलेट तुम्ही हांगासर येवन पळोवं येता आणि शोले पिक्चरांतल्यो यादी परतून एकदा जाग्यो करूं येता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव गौरीश प्रभामणकर, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.